आज 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 ऐकून घे, आज तोय डिसिजन घेतलो आमी की ताबडतोब आमी तिंगा कमिटी स्थापन करपाक आनीक जेन्ना बाय इलेक्शन येतलें आमचे सगळे 16 आमदार एक आमदार 4 बुथांचेर आसतले आनी 16 आमदार आमी थिंगा आसतले. आणि सर एक विश्वजीतान एक स्टेटमेंट केला की फुडले प्रताप सिंग राणे रिटायर जातलो आणि मागीर थंयसर बीजेपीचे तांची फॅमिली मॅटर आमी पळोवप सारकें न्हू आनी पण काँग्रेसचे हे आनी कॅन्डिडेट पार्टी सोडची ना म्हणून पण म्हाका एक अभिमान भोगता की ताणें सांगिलां की आपूण पक्ष सोडपाना. सिनियर राणे सोनची प्रकरणात सरकार खंय संवेदनशील ना. CLPन सोनची प्रकरणाचेरूय चर्चा केली. डिसायड केलें की जे मायनिंग ग्रस्त जे लोक आसात जांकां आमी मायनिंग बंद करा अशें म्हणनात पूण जाका लागून जे सोनची लोकांक त्रास जाता आनी तेंचे इतले लोक जेन्ना 40-50 लोक भितर आसता आनी ती भुरगीं जे आतां 2-3 दीस जाले तेंचे मोर्चा काडीत आसात भायर वचून उबी आसात. सरकारान खंय तरी सिरियसली घेवपाक गांभीर्यान घेवपाक जाय. हें पयलीं काँग्रेस सरकार आसतना मायनिंग चलता तेन्ना विरोधी पक्षाचे हे आमदार जे आतां सत्तेत आसा तेन्ना धांवन वचून सामकी तांकां हेल्प करपाक वचप आनी आयज तेंची सत्ता आसा. आतां तेंची सत्ता आसून सुद्दां लोकांक अशें रस्त्यार येवपाक पडटा आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम भुरगीं बारकी भुरगीं रस्त्यार येयलात. हे खंय तरी सरकारान सिरियसली घेवपाक जाय. मायनिंग बंद कर अशें आमी म्हणनात पूण तेच बरोबर लोकांक त्रास जाता हांगा खंय तरी लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हूण काळजी घेवपाक जाय. आनी हांकां खंय तरी एक भुरग्यांक पळय रस्त्यार येवपाचो हें जाल्लो आसा हें जाता तितली गांभीर्यान घेवन सिरियसली घेवन हे सीएमानी खंय तरी सुटू करपाक जाय. आमच्यो डिस्कस जाल्यो की कोण तरी येता आनी आमकां गोंयच्या लोकांनी हें खावचें तें खावचें हें खावचें न्हू तें खावचें न्हू अशें सांगपाचो प्रयत्न जावचो जाता. हें जावचो न्ही. गोंयची प्रत्येक लोकांक स्वतंत्र आसपाक जाय. तेणी कितें खावपाक जाय कितें खावप न्ही कितें खावप तें स्वतंत्र प्रत्येक जाणाक आसपाक जाय. कोणी तरी येवन सांगोवपा न्ही गोंयच्या लोकांनी कितें खावपाक जाय तें मेळत थंय असं इंटरफेर जावपाक जायना. सगळे MLA समज आमचे सांगून गेले आउट ऑफ स्टेशन आहा बर्थडे आनी आउट ऑफ स्टेशन बाकी सगळे आसले. बसकेन मात सिनियर राणे हजर नाशिल्ले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.